आमी पणजेत न्ही, आज आमी देशभरान पळयता की आज भारतीय जनता पार्टीचे आज वारें म्हणटा तशें सगळ्या कडेन आसा आनी हें वारें बेश्टेच जावना. आज तुमी पळयतात की ही कनेक्टिविटी आज वास्को भितर 600 कोटीची कामां चालू आसा. हे सगळे लोक पळयतात. तशेंच पणजेय चालू आसा, तशें मडगांव चालू आसा, तशें कुंकळे चालू आसा. गोंयभर डेव्हलपमेंट चालू आसा. भारतीय जनता पार्टी डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता. खंयच्या जातीच्या आदाराचेर नाल्यार आनी कोणाक नाल्यार इन्स्टिगेट करून कितें करप ताचेर राजकारण करना आनी ते राजकारण क्लीन राजकारण करता. डेव्हलपमेंट लोकांक करून दाखयता. हाज्या खातीर देशभरान लोक आज भारतीय जनता पार्टीकूच हें करता. वेगळे वेगळे रुमर्स, वेगळे वेगळे अफवा काँग्रेस परत परत स्प्रेड करत आसता की हे जिखतात ते हातून जिखतात, कित्याक म्हणटा ते ईव्हीएम मिशिनांनी जिखतात, ईव्हीएमाची चोरी करतात, वोट चोरी करतात म्हणून. पूण आमी लास्ट 2 इलेक्शनां पयल्यात. आमी बोरये पयले आनी काल पणजेय पयले. हे सगळे दाखोवन दिता की लोक कोणा बरोबर आसा ते. आनी कितलीय बोवाळ मारूं कांयच घडपाचें ना. आमी असेंब्ली सगळे पळयता. म्हणजे उलोवपा खातीर उलोवप, ऑब्जेक्शन हाडपा खातीर ऑब्जेक्शन हे ते करीत आसा आनी इलेक्शनाचे वर्ड्स म्हणटकूच आनी इल्ले चड नेटान करता. पूण जनता जी आसा न्ही, जनता खूब हुशार आसा. जनतेक सगळें कळटा. म्हणून काल पासून बाबुशांचो स्टेटमेंट तुमी आयकला आसतलो. वोटर्सांक ग्रांटेड घेवं नाका, खंयच्याच वोटर्सांक ग्रांटेड घेवं नाका. आमी ग्रांटेड कोणूच घेना. भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक बारीकेंतल्या बारीक इलेक्शनूय आमच्या खातीर खूब मोठें आसता आनी आमी 5 वर्सां म्हणजे ऑन फील्ड आसा. तुमी पळयला आसतले, तुमी प्रेस आसा. ज्या दिसा पासून आमी निवडून आयला, हांवूच न्ही, आमचे सगळे कौन्सिलर पासून आपापल्या वाड्यांनी कामां चालूच आसा. सो हें डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता म्हणून परत परत बीजेपी येता आनी फुडल्या टायमाक हांगच्याय जेन्ना कौन्सिल आसतले असोच रिजल्ट तुमकां पळोवपाक मेळटलो आनी फुडतें कौन्सिल बीजेपीचेच आसतलें. हातूंत भितर कांयच डुप्लेक्साचें काम म्हाका दिसता सुरवात जाली आनी तुमी सकयल पळोवपाक गेल्यार जाल्यार सद्या लेवलिंग चालू आसा. मागीर ताका कंपाउंडींग स्टार्ट जातलें आनी मागीर भितरलें काम स्टार्ट जातलें. म्हाका दिसता त्या दृश्टीन हो वॉर्ड खरोखरच लकी आसा. म्हणजे सिवरेजीचें काम पुराय कंप्लीट जालें. एक मोठो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर येता पूण ह्या वॉर्डान आशिल्ल्या कारणान एक सिंबॉलीक बेनिफीट तांकांय वता. सो तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येतकूच दिसता म्हाका आमचे वास्कोचे बी खूब बरें जातलें. म्हणजे तातूंत फुटसाल आसा, 2 क्रिकेट पिची आसा, एक व्हॉलीबॉल कोर्ट आसा, 3 बॅडमिंटन कोर्ट आसा, ओपन वॉकिंग ट्रॅक आसा, भायल्यान ओपन स्पेस आसा, जाणटेल्यां खातीर नाना नानी जीम आसा. अशें करून वेगळे वेगळे हें आसा. आनी हांव मुद्दम कित्याक सांगता की आज भारतीय जनता पार्टीचे म्हणजे सेंट्रलाची पसून इतली नजर आमच्या गोंयच्या राज्यार आसा. आमकां पयरूच तुमी पळयलें की अरावंड 140 crores म्हणजे आमचे सँक्शन जाल्या. हातूंत भितर विविध कामां आमी सगळीं हातान घेतले आनी फुडल्या टर्मा भितर म्हाका दिसता टोटली वास्को तुमकां वेगळेंच दिसतलें. कित्याक सगळेच गोश्टी नव्यो जातल्यो. नवो मॉडर्न मार्केट येता, व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट नवो येता. ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा त्यो मोडून आमी ताजेर नव्यो बिल्डिंग्स काडटा आनी म्हणजे स्टाफ क्वॉर्टर्स नवे येता, नवी गार्डन्स जाता, नव्यो फुटपाथ जाता, नव्यो पाथवेज जाता. हे सगळे नवे जाता. त्या खातीर हांव आदरणीय आमचे मोदीजी हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें 140 कोटी रुपया आमकां दिले म्हणून. आनी ही स्किमूच अशी आसा की फक्त 140 कोटी न्ही. 140 कोटी काबार जाले आनी तुजें काम चालू आसतना तुका फुडलेय फंड मेळटा. सो म्हाका दिसता वास्कोकारा खातीर खरेंच हे अच्छे दिन आमकां आयिल्ले आसा आनी ताच्या खातीर आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, आमचे ऑनरेबल UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे जांणी हो फंड हाडपाक आमकां भरपूर मदत केली. ह्या दोगूय जाणांचे हांव आभारी आसा आनी वास्कोकारांक आश्वस्त करता. हांव म्हणजे तुमी भाशणां आयकिल्लें जाल्यार पयलीं पसून हांव सांगता आमी वास्कोकार 50 वर्सां फाटीं गेल्या आनी ते 50 वर्सां परत फुडें हाडपाचें काम आमी करता, आमचो सरकार करता. तातूंत भितर लोक आमकां भरपूर सपोर्ट करता आनी तांचेय देव बरें करूं. फुडल्या काळांत सगळेच जेन्ना बरें जातलें तेन्ना आमी वास्कोकार पणजे वचपाचें सोडून वास्कोच शॉपिंग करता. बरी खुशेची गजाल जी सिवरेज कनेक्टिविटी कितलीच वर्सां जाली. 25 वर्सां पयलीं पायपलायन घातलेली पूण विथआउट कांय नासतना बेश्टे घालपाचें म्हणून घातली. पंपिंग स्टेशन कांय ना. पूण आमी जेन्ना ही सुरवात केली 50 कोटीचो हो प्रोजेक्ट पूर्ण वॉर्ड नंबर 16 आमी पयलो जागेचो इंतजाम करून ते पंपिंग स्टेशन घालपाचें काम सुरू केलें. एक मेस्तावड्या चालू आसा आनी एक बेलाबाय चालू आहा आनी तें कामूय चालू आहा आनी हांगा सिवरेज कनेक्टिविटी चालू आहा. आतां लोकांक आनी एक कितें बरें केलां आमी लोकांक सांगून ना तुमी येवन हांगा पायप कनेक्ट करा म्हणून रस्त्याचेर. प्रत्येक त्याच्या घरा कडेन दारा कडेन आमी वचून चेंबर बांदतले आनी तेणी त्या चेंबराक येवन कनेक्ट करपाचें. म्हणजे इतली सोय दिल्या म्हणल्यार तांकांय तेंच्या बोल्सांचे लाखांनी जे पयशे वयतले ते खंय तरी एक मिनिममान काम जातलें. म्हणून आमच्या वॉर्डान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदार बाबजाजी साळकाराचे मॅक्झिमम मोर दॅन 100 crores काम आमी हातीन घेतलेले आहा.
आमी जावं फुटपाथ जावं नाजाल्यार रस्ते जावं प्रत्येक गल्लीन तूं वच जाल्यार आमी पेवर्स टायल्स गटर सायकल हे 25-30 वर्सां केन्ना जावंकूच ना. हे जावपाक कारण म्हणजे आमी एकठांय रावन काम केलें, आमदारान सपोर्ट केलो म्हणून पूर्ण वास्को शहरान तुमकां काम दिसता. हांव सगळ्यांचे देव करूं म्हणल्यार तुमी मातशे पासियास दवरा. जेन्ना काम सुरू जाता तेन्ना मातसो त्रास जातलो, एक म्हयन्या भितर त्रास जातलो म्हणजे गाडयो बिड्यो व्हरपाक, पूण खंय तरी तुमी मातशें हें जाता जाल्यार म्हाका आनीक बरें जातलें. म्हणून चड काय उलयना. वाड्यान इतली कामां जाल्लीं आसा, कित्याक आमकां जी कामां जावना ती सगळीं जाल्लेली आसा. 99.9% कामां जाल्लेली आहा, म्हणजे खंय तरी कितें उरतलें, पूण इतली कामां केल्लेली आहा. हांगा प्रॉब्लम सद्याक आमदाराक सांगूं सोदता, मातसो उदकाचो मातसो प्रेशर कमी आहा. तुमी असेंब्लीनूय उलयल्ले, मातसो उदकाचो प्रॉब्लम एक सॉर्ट आउट जालो जाल्यार आमचो तोय इश्यू मातसो एक काबार जालो. कित्याक लोकांक जेन्ना तूं निवडटा तेन्ना लोकांक तुका रस्ते, उदीक, लायट ह्यो गोश्टी जाय पडटा. इवन आमी सगळ्यान व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर वयर बसयल्लो आसा त्या आमच्या कॉम्प्युटर हॉला फाटल्यान 650 वॉटाचो, कित्याक हांगा फ्लक्च्युएट जाताले लायटी म्हणून तोय आमी काम केलेलें आहा. पूण ती थोड्यो गोश्टी लोकांक कळना म्हणून आमकां हांगा सांगूंक पडटा बा इतल्यो गोश्टी जाल्या, हे केन्नाच जायनासलेले. आनी एक फोनाचेर आमी कसलीय कामां आसूं तेंची रिलेटेड टू गृह आधार कसले आनी पेन्शन आमी सगळी केल्लेली आसा. बाब दाजीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, पण आमचे एक 2-3 टेक्निकल प्रॉब्लेम आहा. थंय बी आमदार आहा, नगराध्यक्ष आहा, त्यांच्या नोटीसी काडूंक सोदता हांव. हांगा लो लेवल आनी हाय लेवल आहा. आतां ही जी सुवेज वयतली पळय ती थोडी घरां सकयल आहा आनी थोडी घरां वयर आहा. तांकां प्रत्येक घराक प्रोविजन करचें की सगळ्यांक सुवेज लायन मेळपाची. एक दुसरें, आतां हांगासर कोर्टा कडेन कोमुदादीन एक कंप्लीट कंपाऊंड प्लॅस्टर केला आनी तेच्या भायल्यान आमकां ड्रायव्हर इलांक जो गाडयेचो पार्किंग प्रॉब्लेम जाता पळय थंय जर फक्त आमकां पेवर्स तूं घालतलो, पण सध्या PCC प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट घालून दिवचें अशें तुजे कडेन एक विनंती करता. आनी दुसरें म्हणजे उदकाचो प्रॉब्लेम सगळे कडेन आहा. तुवें असेंब्लीन काडला तो व्हडलो प्रॉब्लेम ना, पण तोय सॉल्व करचो. आनी हो एक रोड जातलो म्हणून तुवें सांगलाच, पण तरी सुद्धा तूं एक बरो आमदार, डायनेमीक आमदार, बरी कामां करता. इतलो आमदार सोंपेपणी मेळना काम करपी. देव दामोदरान आनी साईबाबान तुका अशीच बरी बुद्ध दिवची. तुजे पांय अशेच जमनीर ठेवचे आनी तुवें प्रत्येक लोकांचें काम करचें, कोणाक ना म्हणचें न्हू. कोणूय येवं. आनी तुजी एक संवय आहा, ल्हान तो व्हडल्या पर्यंत सगळ्या वांगडा तूं बरो वागता, तसोच वागचो. दाजी बाबा तेणे पयलो इनिशिएटीव घेतला बिफोर मनसून आमचे उदक वचपाचें. तेका लागून हांव चड आनी चड हॅप्पी, कित्याक लोकांक खूब त्रास जाताले आनी हेजेच करून आमचो सिवेज लायन बरी करून जातली म्हणून